IDCक 123 जागे आसाक वेकंट आणि हे हितूंचे हे OBC ST SC खातीर तितूंचे 98 लॅफ्ट जाले. हे लॅफ्ट जावपा रिजन कितें? खाली 25 वॅलीड आसा. म्हणजे हे रिजन हे लॅफ्ट जावपाक कित्याक OBC ST SC घेवची पडटा म्हणून काय कितें? 5 वर्सां भितर पोस्ट वेकंट जालो भरचो पडटा, तो भरून ना म्हणून ते लॅप्स जाले. म्हणजे कोण रिस्पॉन्सिबल हेका? हे लॅप्स करपाक रिस्पॉन्सिबल कोण? चौकशी करची पडटली कित्याक खातीर चौकशी तूं जाण जावपाक जाय. उत्तर दिता तेन्ना तूं जाण जावपाक जाय. लॅप्स जावपाक कित्याक तूं चीफ मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तूं सगळें जाण जावपाक जाय. इतले पोस्ट 98 पोस्ट 98 पोस्ट न्हय, टोटल 123 आहा. 130 कॉन्ट्रॅक्टाचेर आहा. तातले भितर 83 पोस्टाचे सेक्युरिटी पोस्ट आहा आनी एसिस्टंट 22 पोस्ट आहा. ते त्या जाग्यार मनीस आसा. बऱ्याचदा काही पर्टिक्युलर टायपच्या पोस्टान अनेकदा प्रॉब्लेम अशें जाता की रेगुलर घेत जाल्यार मागीर ताका जाय तशें प्लेसमेंट करपाक येना आनी त्यामुळे काही गोष्टी करतात. पण आता सध्या हे पोस्ट रिवायवला खातीर सरकारा कडेन आयिल्ल्या. सरकारान विधानसभेन जाहीर केल्ल्या की कॉन्ट्रॅक्टाच्या संदर्भात आमी एक पॉलिसी डिसिजन 4 म्हयन्या भितर घेतले. सो ऑनरेबल मेंबरान 4 म्हयने पर्यंत कळ काडची. ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर पर्यंत, डिसेंबर पर्यंत हो विशय जालो. माझे सरकाराचे आरोप आसा कित्याक OBC ST SC तुम्ही घेवचे पडटा म्हणून कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतात. कॉन्ट्रॅक्टांनी आमी पॉलिसी फॉलो करता रिजर्वेशन. स्पीकर सर, हे सरकार जे आसा हे लोकांक जे आसा कामगारांक अर्दे पोटाचे दवरपाक पळयता. हाफ म्हणजे तुम्ही डेली बेजीस घेता आनी तांकां ताका सांगले 7-8 हजार रुपये दितात. आनी दुसरें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर एज फार एज पॉसिबल सरकार घेवचें ना. इट वील बी रेगुलर पोस्ट. मेनी ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट पीपल वील बी रेगुलरायज एज पर द रोस्टर. ती एक अडचण आसा. समजा रोस्टरा प्रमाणे संख्या जर तूं OBC किंवा नासत, बहुतेक करून OBC आसता, SC STक एकदा प्रॉब्लेम जाता. तो आमी रेगुलरायज तितले हे धरून इनपूट करून आमी रेगुलायज करतले. क्लिनलिनेस दवरपाक, मेंटेनन्स दवरपाक, क्लिनलिनेस एंड ऑल दीस आउटसायड कॉन्ट्रॅक्टरूच आसूंक जाय. तो आउटसोर्सूच करचो पडटलो. लायफ गार्ड आउटसोर्सूच करचे पडटले. बट सरकाराक ज्यो गजाली लागता, LDC आसत, कॉन्ट्रॅक्टर, त्या संदर्भात पॉलिसी 4 म्हयन्या भितर येतली.